राज्यात रस्त्यात गोरवां रस्त्यार दिसतालीच, पूण आतां ही गोरवां मोरजे दर्यादेगेर बिंदास भोंवताना दिश्टी पडटात। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। आम्ही आता मोरजे बिचाचेर आसा आणि ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती कितलीशी गोरवां। आता गोरवां म्हटली काय रस्त्याचेरच आसता आणि ताका लागून खूब एक्सिडंट बी जाता अशें सगळें म्हणटा। पूण जेन्ना बिचाचेर येता तेन्ना आमी कितें म्हणपाक जाय तें पळोवपाचें। फाटल्यान म्हाज्या तुमकां सगळीं दिसता की कोणाचो म्हणजे जेंची गोरवां आसा तेंचोय लक्ष ना आणि म्हाका दिसता आमी सरकारानूय ठरयलां की हे गोरवां खंयसर तरी व्हरून ती हे करपाची। आतां ऑर्डिनन्स खूब काडलेले आसता की गोरवांक काडून मागीर ते बिचोले धाडली वयता, पण अशें कांय दिसना। ही गोरवां रस्त्यारय मेळटा आणि ही गोरवां बिचारय मेळटा। आतां हो मोरजेचो बीच, मोरजेच्या बिचार ही गोरवां आसा। राज्यात रस्त्यात गोरवांचो विशय आता दिसपट्टो वाडत आसा। रस्त्याचेर दिसपट्टो एक अपघात जाताच एक तर गोरू मरता वा मनीस हातपाय मोडून घेतात, ते भायर येरादारी आडोन उरता। पूण आता गोरवांचो विशय रस्त्या पुरतीच उरूंक ना। भटकी गोरवां आता दर्यादेगेर लेगीत दिसपाक लागल्यात। ही गोरवां दर्यार पडिल्ले प्लास्टीक खातात, जाका लागून तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। तांकां जाता तितले बेगीन गोशाळेत धाडचे थळाव्यांनी मागला। आणि ही मोरजे बिचाचेरय इतली गोरवां दिसता, कारण कितें आसूं शकता आणि कितें वास्तवीक बिचाचेर गोरवां ज्यांचे पाळटे स्वता त्यांच्यानी काळजी घेवपाची गरज आसा। गोरवां बिचार सोडप म्हणजे प्लास्टीक पडलेले आसता आणि कितें कितें खायत आसता आणि गोरवांक त्याच्या पद्दतीन त्याच्या आरोग्याक अपायकारक आसता। त्या शिवाय बाकी लोक जे समुद्र किनाऱ्यार फिरांक येतले आणि कोण येतले तांकांय तांचो उपद्रव जावं शकता। गोरवां पाळटात ह्या लोकांवर कडक कारवाई करूंक जाय किंवा ही गोरवां अशा पद्दतीन जी फिरतात तांकां एक तर त्यांची वेवस्था गव्हर्मेंटान किंवा पंचायतीन ते पळोवपाचें आणि तांकां त्या गोरवांक खंय तरी गोशाळेन तरी घालपाची, नाजाल्यार त्या गोरवांची वेवस्था करपाची। सगळ्याक आमी पडलेले आहा प्लास्टीक कितले पडलेले आहा आणि हे प्लास्टीक म्हाका दिसता 10-20 एका गोरवाच्या 70 किलोचो पोटान प्लास्टीक मेळ्ळेले आसा। हे बरोबर दिसना की हे सरकारान किंवा पंचायतीन हेच्यार कारवाई करूंक जाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।